Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. भुरगीं ल्हान आसतना तांणी पळोवपाक गेलो म्हणून म्हाका स्टार्ट करची पडली कित्याक म्हाका तो स्वतंत्र जाय आशिल्लें पार्टन जाल्यार उपा नाका आशिल्लें तागे जे भायर घर ते अख्खेच न्हू मिटकड शिवंक गजाली सगळ्यो निरा देपे शेरा देपे सगळे आशा देपे कुमारी अख्खी देपे फॅमिली येताली मागीर तांचे तलयान लग्नाचे आनी तलयांची धाडले हांव उठले गेलें ताणें इतलेशे धाडून दिले तेन्ना तेय तांगे शिवून दिले ती क्रिस्तांव लोक आसा न्ही ती फेस्ताक सगळें शिवण मिटकडी शिवून घेताली विक्टोरिया फेर्नांडीस कोण कोण नांवां आतां याद ना आनी वाड्यावेल सगळीं ही म्हजी आवय हांव व्हडलें चली तिजें आमी कालापूरची आतां लग्न जावन हांव दिपा कामत जाला मडगांवचें ही म्हजी आवय हिका पयलीं सुद्दां असली आर्ट आशिल्ली आवड आशिल्ली पण तिका म्हजो बापूय हांव ल्हान आसतना 7 वर्साचें आसतना भायर पडलो म्हणटकच आमकां वयर काडपाक तिका हें घेवन बसचें पडलें असलें शिवण ब्लावज शिवताली ती आनी स्कूल ड्रेसीस शिवताली लोकांचे कपडे शिवताली आनी व्हडल्या व्हडल्या लोकांचे तिणें कपडे बिपडे शिवल्या जेणे करून म्हणजे देपेली फूल फॅमिलीचे कपडे ब्लावज ती शिवताली प्लस आमची माननीय मुख्यमंत्री आशिल्ली शशिकला काकोडकर तिचे ब्लावज तिणें शिवल्या ते ब्लावज बेस्ट जाता म्हणून तिणें आपली भयण क्रांती राव जी अमेरिकेक आसताली तिचे सुद्दां ब्लावज ती घेवन अमेरिकेक वताली शिवून हिचे कडेन आमगेर येवन स्वता अमेरिकेक घेवन वताली ब्लावज भरपूर शिवून बी प्लस वास्कोची तिची आनी एक भयण आशिल्ली बांदेकारागेर गेल्ली तिजे बी ब्लावज तिणें शिवल्या प्लस देप्याचे कांय रिलेटिव्स गावणेकर कुणयकर तांचेय बी ब्लावज तिणें शिवल्या अशी करून ती एकदम नामांतीक अशी आशिल्ली आमच्या कालापुरान कोणूय ती कितें कोण ब्लावज बरें शिवता काय म्हणल्यार कामतिली सून म्हणून तिचें नांव सांगताली अशें ती आतां न्यू जनरेशन जें आसा तें दीसभर जें पळय मोबायलाचेर पडिल्लें आसता तांकां सुद्दां ती एडवायस करता की तो टायम वेस्ट करच्या पेक्षा कितें तरी अशें शिकात जी आपली आर्ट एक आसता न्ही ती तुमी शिकात कित्याक ते मोबायलाचेर तुमकां कितें मेळटा तें दीसभर टायम वेस्ट करून वेस्टेज ऑफ टायम हें तरी आर्ट घेयात अशें इवन म्हजे चलयेक ती सांगता की तें कितें करता गो तुवें घेवन बस मातशें शीक मम्मीक पळय तुज्या मातशें येता तुय बी शीक अशें म्हणून तिजे एडवायस आसता सगळ्या जनरेशनाक आतांच्या की तुमी वेस्ट करनासतना टायम अशें कितें नाल्यार कितें आपली आर्ट तुमी करात शिकात अशें म्हणून आनी म्हणल्यार इतली एक्टीव अशी म्हणजे आमी वी आर व्हेरी प्रावड तिजी भुरगीं म्हणून आमकां भयंकर अभिमान आसा आज तिजो आमी एकदम ल्हान आशिल्ली बापूय गेला तेन्ना सगळ्यांक व्हडली भयण 4 जाणां आमी सगळ्यांक व्हडली भयण 7 वर्सांची आशिल्ली आनी धाकटे आसा ते 2 वर्साचे हांव 3.5 वर्साचो आनी म्हज्या फुडली भयण 5.5 वर्सां तेन्ना बापूय गेलो इनकम कांयच नाशिल्लें एकदम झिरो इनकम तेन्ना तिका नॅचरल आर्ट ही आशिल्ली त्या पयलीं शिवना आशिल्ली ती पूण मशीन तिका दिल्लें आशिल्लें लग्ना कडेन तिजें एकूच हें आशिल्लें कितें स्वकश्टान उबें रावप कोणाचेरूच अवलंबून रावप ना म्हणून तिणें ती शिवपाक सुरू केलें आनी इल्ली इल्ली करून तिका प्रसिद्धी मेळत गेली पूण ती आपले शिवपाचे चार्जीस सामके कमी घेताली मातशें वाडयलें जाल्यार गिरायकूच आयलें ना जाल्यार आमचें कशें जातलें हें तिच्या सदांच मनान आसतालें म्हणजे सामकें आपलें जितलें जेम तेम संवसार चलपा पुरतें हें चलतालें तिजें हें घेवन अशें करून करून तिणें आमकां अशी 7वी 8वी 9वीक पावतकर तिणें आमकां सांगलें तुमी प्रत्येकान स्वताच्या पांयार उबें रावपाक जाय तुमचे कॉलेज बिलेज आपूण शिकोवंक पावची ना तुमकां तेन्ना तुमी कितें नाल्यार कितें करून स्वकश्टान फुडें वचपाचें